मडगांवचें SGPDA मार्केट आयज सावन सकाळी 8 ते 12 मेरेन उक्तें आसतलें। लोकांची गैरसोय लक्षात घेवन मार्केट अध्यक्षान हो निर्णय घेतला। सोशल डिस्टन्सिंग म्हत्वाचें देखून लोकांनी भलायकेचे नदरेन मार्केटात सोशल डिस्टन्सिंग राखचें अशें आवाहन मार्केट समितीच्या अध्यक्षान केलां। SGPDA चेअरमॅन विल्फ्रेड डिसा हांणी आयज सावन SGPDA मार्केटान जे ग्रोसरी शॉप्स आशिल्ली ती उगडी केल्ली आसा आनी लोकांक अपील केला की तांच्यांनी येवन हांगा जे तेंचे गरजेचे सामान आसा ते सोशल डिस्टन्स पाळून घेवचें म्हणून। तशेंच ती शॉपां उक्ती करतकूच तांचे सायडीक जे फ्रुट्स विकता आनी भाजी विकता तांच्यांनी तांकां अपील केला की तेंची फ्रुट्स आनी भाजी आसा ती तांकां उकडी करपाक परमिशन दिवचें म्हणून। जशें रस्त्यार सगळे कडेन फ्रुट्स बी मेळटा आनी तांकां गिरायक ना सद्या म्हणून तांच्यांनी की सांगलां की तांकां परमिशन दिवचें म्हणून। जे आतां SPD मार्केट ओपन जाल्लें आसा तेन्ना लोकांक भिवपाची कांय गरज ना। लोकांनी हांगा येवन सामान व्हरपा जाता। आमच्या कडेन सगळो स्टॉक आसा। सगळे जनरल स्टोर, ओन्ली आमची जनरल स्टोर आसा ती ओपन आसतली। आतां भायरचे लोक येता खंयच्यान तेंचेर व्यापार हाडटा खंयच्यान बी आनी हांगा रगयता ग्रावंडाचेर विकता जाय तशें। आमकां गिरायक जायना, आमी सद्या बेकार आहा। आमकां तर मातसो परमिशन दिया, हांगा 2-3 वरांचें परमिशन दिवपाक लागो आनी काय ना इतलें व्हडशें। आवटसायड सगळे शॉप भाजी कोण जाय तो भाजी हाडटा आनी रगयता ते। तुमचे तांकां विकपा मेळटा तुमकां विकपा दिवचे? हय, आमकांय दिवचे तितलेंच। आमगे फ्रूट आनी वेजिटेबल? फ्रूट आनी वेजिटेबल हे व्हडलेशें काय ना इश्यू। आज आमगेली कर्फ्यू जाय हिसोन ही आमगे PDA मार्केट फ्रॉम 22 बंद आहा आनी ते दिसून आमी एक गेट ओपन करूं नाय कित्याक लोक येतलो लूट कोतो म्हणून। पूण आतां लोकांक जायते त्रास पडटाय तांकां तेंगेले ग्रोसरी आयटम्स मेळपाक। एरकोडेन शॉपांचे आसलो ते चडशे काबार जाले आनी लोकांक ते मेळनाय देखून तेणी म्हाका हें केलें म्हणजे ही मार्केट ओपन कर, आमकडे थोडो माल आहा आमी लोकांक दिताय म्हणून। ताका लागून आमी आयज डिसिजन घेयलां ही आमगे मार्केट ओपन करपाक। एक गेट आमी ओपन केल्ले आनी थोडे लोकां सुटले आनी सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपाक आमी मनीस दवरलो आहा। पुलिसांकूय आमी आपयल्याय, पुलीस येयलो आहाय थिंगा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर।